calling attention Sri Rudra Fernandes. Speaker, sir, attention of the House is called as regards to the people of Santa Cruz constituency due to the confusion near Merce Panjim Circle caused by the traffic signal, and there is no service road on one side of the road. The steps the government has taken in this matter. Circulate. Speaker, sir, there is no confusion near Merce Panji Circle caused by traffic signal system. The left-hand side service road along with NH66 from the Merce Circle to the vehicular underpass near Old Niaz in Santinez constituency has been closed for traffic, as the second box culvert has not been completed. The slab of said culvert shall be cast by 15/8/2024 and the service road shall be opened for traffic by the end of August 2024. The slab could not be completed as the area below the slab is flooded due to the heavy instant rains, on account of which the proper props to support the slab could not be erected. Speaker, sir, आता ऑनरेबल सीएमान सांगला ते कल्वर्टाचे सेपरेट काम झाला कितें स्पीकर सर, आमचो हिरा पेट्रोल पंप आहा थिंगासर आदी एक सर्वीस रोड आसलो आनी आतां कितें जाला, जेन्ना पर्वरी सान फ्लायओवर येयलेलो आहा ब्रिज, पर्वरी ब्रिज येवपाक म्हणजे पर्वरी सान पणजे येवपाक तो ब्रिज येयला आमच्या सर्वीस रोडाचेर, आनी सर्वीस रोड आतां तिन्ने आदी आसलो तो ना जाला. आनी जाला कितें, थिंगासर बांदोडकार रस्तो म्हणून आहा आदलो मातयेचो रस्तो, त्या मातयेच्या रस्त्याचेर आमचे खुबशे सांताक्रुजचे लोक थिंगा बिजनस करता, तेंची खूब जाणांची बिजनस आयिल्ली 100 जातनी थिंगा पोटां भरता. आतां जाला कितें, तेंकां थिंगा वयतलो म्हटल्यार बांदोडकार रोडाक तेंकां जागोच ना, वचपाक तेंकां चान्स ना. तेंकां आतां त्या रोडार येतलो जाल्यार तेणी पर्वरी वयचें पडलें, पर्वरी वचोन सारके ब्रिजाक टर्न मारून तेणी त्या ब्रिजायल्यान येवन मागीर तेणी तेंच्या धंद्यार वयचें पडटा. ताका लागून हो प्रॉब्लम मेजर जाल्लो आहा. हो प्रॉब्लम मातसो सॉल्व जावंक जाय, कित्याक सर्वीस रोड हिंगा आमच्या हिरा पेट्रोल पंपा कडेन सान सर्वीस रोड हाडून ऑलरेडी सर्वीस रोड आहा आमच्या तेका आमच्या ओल्ड गोवा रोडाक, तेका तो कनेक्ट करूंक जाय, तें करूंक जाय. आनी दुसरें कितें जाला, सिग्नलाचो टायमींग मातसो एक पाट एक कडेन शॉर्ट आहा, एक कडेन मायज आहा, तो मातसो चॅक करपाचो, कित्याक मातशें कन्फ्युजन जाता. थँक्यू स्पीकर सर. अशें करचें. हे सांताक्रूज हांव त्या सिग्नलाचे बोऱ्यान उलयतां आनी मातशें स्पेसिफीक सांगता रुदोल बाबान सांगिल्लें तेजें, कित्याक आमगे अमित पालेकरा मेळपा वयताय, सो जायत पाट तो सिग्नल आमकांय दिश्टी पडटा. सो दट सिग्नल gives about 20 seconds for Mercedes people to come out, and next one comes after nearly 2 to 3 minutes. दुसरो सिग्नल 2 ते 3 मिनटान येता. when it's on the main म्हणजे Mercedes लोकां येता म्हळ्यार 2 ते 3 मिनटान दुसरो सिग्नल येता मागीर. while the signal from Mercedes and Chimbel is green, Mercedes and Chimbelason signal green जेन्ना आसता, it's also green from Bambolim and Panjim. so बांबोळा आनी पणजे लोकांकूय ग्रीन आसता. So दोन्ही आती ग्रीन आशिल्ली म्हणटरी इट इज कॉजिंग कन्फ्युजन and accidents जात थिंगा, ट्रॅफिक जाता फ्रॉम मेर्सेस एंड चिंबल कमिंग टुवर्ड्स पेंजीम. आनी हितू कितें जाता, बिकॉज ऑफ दीस कन्फ्युजन पीपल फ्रॉम मेर्सेस एंड चिंबल तांकां ते AI जनरेटेड कॅमेरा आहाय तांकां तालाव पडटाय हे कन्फ्युजना लागून. दोन्ही आटींक ग्रीन सिग्नल उरता आनी मागीर तांकां तालाव पडटाय. सो जितले जाणां तालाव पडला in the last 1-2 months because of these issues, वो तालो म्हाका सद्दां फॉरफीट करचो आनी हे स्पेसिफिकली टायमींग दिवन सांगले ते क्लियर करचें. विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हो जो मेडशे सिग्नल्स आसा हेच्या बाबतींत आमी पयलीं उलयल्ले आनी हांगा रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे कन्फ्युजन कांय ना. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां सगळे ते जंक्शन चडशे जाणांक म्हाका दिसता ते जंक्शन लागता आनी कन्फ्युजन आजून पर्यंत आसा, आजून पर्यंत आसा. हो तुका रिप्लाय दिला इट इज रॉंग. मिनिस्टरान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेणेन पासून सांगलेलें की खंय ना खंय ते आजून पर्यंत कन्फ्युजन आसा म्हणून. आतां स्टेटमेंट ह्याच असेंब्ली सेशनान केल्लो. सो स्पीकर जर हे मानून घेवपाक जाय की थंय कन्फ्युजन आसा आनी जो सर्वीस रोड आसा दोनूय सायडीच्यान सर्वीस रोड आसा. आतां हे सायडीच्यान सर्वीस रोड आमचो डायरेक्ट अटल सेतूचेर वयता, दुसरे सायडीचो सर्वीस रोड आसा तो सांताक्रूज वचपा. आतां तो ब्लॉक आसा
तो केन्ना पर्यंत ओपन जातलो हेजे अजून तेजे रिप्लायन ना केन्ना पर्यंत कित्याक स्लॅब आसा तो कंस्ट्रक्शन फेज आसा म्हणटा पण स्पिकर जर खूब त्रास जाता कित्याक सांताक्रूज वयतले जावं आमी तेजे फुडें वचपाक सोदता जावं आमी बांबोली वयर काडपाक सोदता कित्याक पयलू एम्बुलन्स बी ते सायडच्यान वयताली सेफ आसली आतां कितें जाता वयर आमी बांबोळेच्या वयर सरता एम्बुलन्स दूख करून भायर काडच्यो पडटा सगल्यो गाडयो भायर काडून जीएमसीन वयच्यो पडटा सो इट इज व्हेरी रिस्की स्पिकर सर खंय ना खंय त्याचो टायम बॉन्ड आमकां सांगपाक जाय आनी दुसरें जो जंक्शन आसा हो मेडशे जंक्शन आसा ते सिग्नल जे आसा ते टायमींग सारके ना जशें बाकीचे कलिग्सान सांगले तेंची टायमींग सारकी ना ते टायमली हें जावपाचो ऑपरेशन तेंचो जो आसा तो दुसरे सायड म्हणजे हे सायडीच्यान अदर सायड सांताक्रूजच्यान वयर येता असो जाता क्रॉस जाता पळय तो सिग्नल कळना हे सायडीच्यान सिग्नल कळना अजून पर्यंत कळना कित्याक ते सिग्नल सगळे वांगडा लायल्या ते सेपरेट सिग्नल घालपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी स्पिकर लास्ट पॉयंट आमी जेन्ना पणजे येता पणजे जेन्ना सर्कल आसा पणजे केटीसी कडेन सर्कल आसा जे खांबे अटल सेतूचे खांबे आसा तो व्हडलो सर्कल केला स्पिकर तो कांयच कळना ते टोटल कन्फ्युजन जाला थंय सिग्नल कितें तरी घालपाक जाय जे करून स्टॉप जावन परत गाडी येतल्यो त्यो ट्रॅफिक पुलीस आसा तेन्नाच ऑपरेशन सारकें जाता नाल्यार जायत ना स्पिकर सर सो खंय ना खंय थंय तो जो हें आसा जंक्शन आसा पणजेचो जंक्शन मेन जंक्शन आतां त्या जंक्शनार कितले ट्रॅफिक जाता आतां तुमी रिसंटली ते बोवा जालो म्हणून थंय हें जाल्लें खणकुलां पडलेली आतां थंय पेवर्स घातले आतां ते पेवर्स केन्ना येतले केन्ना वयतले खबर ना पण तो थंय पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक सिग्नल्स म्हाका दिसता गरज आसा थंय आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजेर सांगपाक जाय स्पिकर सर हे कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें मेडसे पणजी सर्कल आनी हांगासर ट्राफीक कंजेशन जाता त्या संदर्भात बाब आमदार रुडाल्फ हाणें हो विशय मांडला एक म्हणजे थंयसरलो जो कल्वर्ट आमी करपाक घेतला तो कल्वर्ट कंप्लीट जावपाक फक्त हेवी रेनफॉल आसल्या कारणान ते फ्लडेड उरता म्हणून तो कल्वर्ट कंप्लीट जावंक ना आमी जाता तितके बेगीन तो कंप्लीट करता दुसरें तेणी जो रावंड मारचो पडटा म्हटलो पळय न्ही पर्वरी वचोन हांव चॅक करता ताका रावंड मारपाची गरज ना ताका सोल्युशन काडटा कारण ताका येदो व्हडलो जर म्हाका दिसना बट तरी सुद्दां हांव आयजूच धाडटा हांव तुका म्हाज्या PI ट्राफिकाक तुका मेळपाक लायता आनी तूं कसो रावंड आनी कितें सोल्युशन कितें पळय न्हू तें मागीर सांग ताका आमचो वेंझी बाब कोणाक मेळोंक वयता म्हाका खबर ना थंयसर तो कितें एक्सपांड बीन करपाचो म्हणलो आपूण परत वयता म्हणलो थंयसर तो कोणाक मेळोंक वयता तेणी ठरोवचें ओके आनी परत कामा शिवाय म्हाका दिसता एनी हांव तो AI वापर म्हणटा हांगा आमी AI टॅक्नॉलॉजी वापरल्या थंय तेजी कुसां काडटा आतां नाका थंयसर AI वापर म्हणटा आनी वापरल्या थंयसर कुसां काडटा एनी हांव सहसा ट्राफीक लोड खंयच्या रोडाक कितें आसता ताज्या प्रमाणे तांचो टायमींग एडजस्टमेंट आसता आतां हेवी ट्राफीक लोड जो आसा इट इज फ्रॉम द पेंजीम टू बांबोलीम आनी भितरल्या वयता ताजो ट्राफीक लोड कमी आसता म्हणून एक एकदां तेजो टायमींग कमी दवरता बट तरी सुद्दां बाप विरेश बोरकार हाणेंय सांगलो म्हणून हांव म्हाज्या ट्राफीक हे जो आसा पळय न्ही PI ट्राफीक हेका तोय बी आहा पळय न्हू ते चॅक करूंक लायता तेणी सांगलें ते एके सायडींतल्यान दिसना म्हणटा तें कितें लेवल अप करून तो विशय जो आहा तेणी मांडला हाजेर हांव सिरियसली म्हज्या म्हणजे PWD आनी ट्राफीक ह्या दोगांयकूय वर्किंग करून ताजेर सोल्युशन काडपाक आनी एक सजेशन आसा दुसरे सायडीच्यान सिग्नल घालपाक जाय आतां तो सिग्नल बोर्ड कसो तो चॅक करता कशें दुसरे सायडीच्यान आय एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन यू आर ऑल्सो नॉट अ नो टेक्निकल ओल्ड गोवा वयता पळय ते सायडीन तेय सिग्नल्स पडपाक जाय थंय दिसना टेक्निकली पळोवपाक लायता आनी करूंक लायता नेक्स्ट कॉलिंग एटेन्शन श्री वेंझे वेगस तुम्ही पळयतात GNH पंचमृता फोर्टिफाइड राइस जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। अब घर घर में पंचमृता।